हाचे वयर वेगवेगळे नदरेन ह्या सुमारान उलयला, पूण आयज सकाळीं म्हाका जाय तुजे लागीं उलोवंक सोत मानपाच्या आनंदा विशीं. खरेंच हो जाप, जर तूं सोत मानताय जें तुवें सोत मानपाक जाय जाल्यार तुका आनंद मेवता. पूण जेन्ना तूं दुबावूंक लागता आनी दोशी चिंता, तूं सगळें सारकें ना तें सोत मानताय, सोत मानता जें देंवचाराक जाय तुवें मानें, न्हय जें कितें देवाक जाय तुवें मानूंक, तूं एकदम निराशी जाताय. म्हाका आवडटा जेन्ना हांव शिकतां जें म्हाका कितें करूंक सहकार दितात म्हज्याच आदाराक. देखून म्हाका गमोन आयला रोमकारांक 15:13 की आनंद आनी शांती सोत मानूनच येता. तो ग्रांथ वयर घालुया रोमकारांक 15:13. परवासो दिता तो देव. आमी अपेक्षाचीच गजाल केली. अपेक्षा एक थीर निशाणी की कितें पूण बरें म्हजें सगळें घडचें आसा. परवासो दिता तो देव तुमच्या भावार्थान तुमकां आनंदान आनी शांतीन दवरूं. तर आनंद आनी शांती खंय आसात? ती सोत मानपान मेवतात. खूब 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 वर्सां फाटीं अशीं हांव नकलो घडयेक 30 वर्सां फाटीं हांव एक राती म्हज्या घरा भोंवतणी भोंवताली देवाक गुणगुणून, तूं जाणय म्हजो आनंद असोच गेला, म्हज्या आनंदाक कितें जालां हांव नकलो. खरेंच आमचो आनंद सांडोय ना, आमी तो सोडून दिता. आनी कितें वायट जालां तें पासून नकलो दवरया. आनी म्हजे लागीं तसलें एक भास दिवपी बुशात आसलें जंय तूं एक ग्रांथ वाडून काडटाय आनी तो जावन आसता तुजें उतर त्या दिसाक. आनी आमी बायबल घेवन म्हणटा, ओ देवा म्हाका तुज्या एका उतराची गरज, एक उतर. आनी तें बरें जर तुका जाय तें तुका मेवल्यार. पूण जर तुका मेवत शिराप तुजें तूं दुश्ट पातक्या. मागीर ओ देवा हांव परत तो झूक करता. तर हांव घरा भोंवतणी निराशी जावन भोंवता, ओ देवा म्हजो आनंद सांडलो, म्हजो आनंद कित्याक सांडलो. पयलें तें बुशात कुजनाचें मेजार आसलें पळय तें, आनी हांवें म्हटलें म्हाका तुजे कडल्यान एक उतर जाय. हांवें एक भायर काडलें आनी जिस्तूच त्याच वेळार देव म्हजे लागीं उलयलो. आनी तें आसलें रोमकारांक 15:13. आनी थंय सादारपणी म्हणटा आनंद आनी शांती सोत मानतान मेवता. वय म्हाका त्याच वेळार गमलें की म्हजो आनंद हांवें सांडूंक नासलो म्हूण, हांवें तो सोडून दिल्लो. कारण म्हाका सगळ्याकच दोबा आनी सोत मानपाक जाय नासलें. म्हज्या जिविताचें आपोवणें, देव आपल्या दुडवांची गरज, परिस्थिती म्हज्या भुरग्यांची, हांव चिंतालीं, हांव दुबावतालीं. आनी त्याच पासत म्हाका कसलोच आनंद नासलो. तर सोत मानता सादें भुरग्या परी सोत मानप तुजो आनंद वाडयता. आनी तूं चिंताय वय म्हाका सोत मानूंक खूब आगोड लागता. ना, खरेंच तुज्यान दुबाव येता जाल्यार सोतूय मानूं येता. कित्याक तें कितें तूं करूंक निर्णय घेता, तूं ते भाशेन कितें पळोवंक थारायताय, तूं ते परी कितें चिंतूंक थारो घेता. तूं ते दोशेर पावतलो जंय तूं म्हणटा हांव सोत मानता जें कितें हातून आसा तें सोत म्हूण. वो तूं जिवीतभर झगडत रावतलो. वाचुया मार्कू 16:9-14. सातोलाच्या पयल्या दिसा सकाळीं पुनर्जीवन जावन मेल्यांतलो जावन जेजू पयलो दिश्टी पडलो. अहो एके ओस्तोरेक माफ करा, म्हाका हें पयलें घालचें पडलें बऱ्या मनांत. आनी ती आसली कस्तुरी जी बरीच त्रासान आसलेली. तिचे वेले ताणें 7 दोंचार काडलेले. वय थंय एक पुरो निरोप आसा अशें न्हय. देवाच्यान म्हाका उजार करूं येता हांवें सगळें केल्या उपरांत. आनी तिणें वचोन ताचे बरोबर आसताले आनी आतां दूख करून रडटाले तांकां कळीत केलें. तर दादले दूख कोत्तात आनी रडटात. आनी मारये फोंडाशी वेता जेजूक पळोवंक. पूण ताणें आयकतोच की तो जिवो आसा म्हूण. आतां हें पळय, पूण तो जिवो आसा म्हूण ताणें आयकतोच तिका दिश्टी पडलो म्हूण ताणें आनीकूय सोत मानलें ना. तांणी तो निर्णय त्याच वेळार घेतलोलो. ना हांव तें सोत मानिना. आनी हांव केन्नाय चिंता कांय वस्तू ज्यो सोत आसात त्यो सोत मानूंक कठीण लागतात. जर आमकां दुबावय मन आसला जाल्यार तें अशें न्हय. ना तें जायना. ताणें ताच्या सांगाताक प्रवास केलो आनी तो सांगीत आसलो परत हांव मरतलों पूण हांव परत येतलों. म्हणटच तेंच तांकां जाय आसलें आनी ताकाच ते रावताले. पूण ते घडटच तांच्यान तें सोत मानिनेचो जालें.
आनी हांव चिंता जायत्याच वस्तू ज्यो देवाक जाय आमी सोत मानूंक त्यो वस्तू खरेंच बऱ्यो वस्तू ज्यो देवान आमच्या जिवितांत दिल्यात. जशें देवाक जाय तुवें मानूंक तुज्यान आयको येता. ताका नाका तूं चिंतूंक आनी दुबावंक आनी फिरत भोंवंक म्हणून वय म्हाका देवाक आयकोंक मेवलें, हांव नकलो म्हज्यान देवाक आयकोंक जाता जाल्यार. ताका जाय तुवें सोत मानूंक की तुज्यान देवाक आयकूंक येता. ते उमेद हाडटा तें उतर. काल राती हांवें तुमचे कडेन घेवपाचे वयर उलयलें. तुमकां काल राती निरोप दिलो तो आवडलो? आनी तूं जाणय सोत मानप उतराचो ओत घेवप आनी घेवप उतराचो ओत सोत मानप. तर जेन्ना तूं खरेंच सोत मानताय तेन्ना तूं तें भितर घेवन तुकाच आपणायताय. तर हांवें सोत मानीत म्हज्यान देवाक आयको येता म्हूण तेन्ना की तें जावच्याक सुरू जातलें म्हज्या जिवितान. जर हांव सोत मानता की देव म्हजो गरजो दिता म्हूण तेन्ना हांव देवा सांगाता कोबलात आसा आनी हांव म्हाकाच एका जाग्यार घालता सो म्हज्यान खरेंच अणभाव येता मिलाग्री ज्यो देव म्हज्या जिवितान कोत्ता. ह्या बदल आयज कांयच आगोडना. पूण म्हाका दिसता वो जावं येता एक चड चड म्हत्वाचो निरोप तुका आनी तुमकां सगल्यांक जी ह्या वेळार टेलिव्हिजनार पळयतात. बायबल म्हणटा तुजें सवें घडोवन तसो तूं सोत मानताय. म्हाका दिसता आमचो भावात आमी तपासूंक जाय. न्हय कितें तुजो प्रवचनकार सांगता तें, न्हय हांव कितें सांगता तें, तूं कितें सोत मानताय. तूं कितें सोत मानताय. तूं म्हणटाय म्हाका सगळें सारकें आसा तें सोत मागून बरें दिसता पूण म्हाका फकत तें करूंक कठीण लागता. बरें एक वाट तुजो भावात वाडोवंक आनी तुजें मन बदलूंक तें देवाचें उतर व्हडल्यान उलोवन. देखून तो ल्हान पुस्तक जाची खबर हांवें तुमकां सांगलें, द सिक्रेट पावर ऑफ स्पीकिंग गॉड्स वर्ड लावड, चड म्हत्वाचो आनी दुसरोय उपाय आसा. ताका म्हणटात द ट्रूथ. म्हाका दिसता आनी तातूंत आसात 25 वेगवेगळे विशय. एक विशय दवर एका कार्डार आसून एक ल्हान निरोप आनी मागीर ग्रांद तुका त्या भागान कुमसार जावंक. तूं तुंच कितें म्हणटाय तातूंत अदीक सोत मानता हेरांनी म्हटलेल्या आयकल्या परस. तर हांव न्हय, जर म्हाका देवा कडल्यान आयकोंक जाय हांव सगळ्यांक भोंवची ना म्हणून म्हाका देवा कडल्यान आयकोंक जायना. हांव भियेल्या म्हज्या देवाक आयकोन येजो. हांव नकलो म्हज्या देवाक आयको येता जाल्यार. कित्याक म्हाका मेवतलें जें हांव सोत मानता. तर हांव सोत मानतलीं आनी हांव म्हणत रावतलीं मान दिसोर आनी हांवें मानल्या उपरांत म्हणत रावतलीं. हांव सोत मानता आनी मागीर सोत मानून म्हणोंक हांवें मान इसोर जें बायबल म्हणटा तें. न्हय कितें जें तुका म्हणोंकशें दिसता पूण बायबल कितें म्हणटा तें. आनी बायबल म्हणटा म्हज्यो बोकड्यो म्हजो तालो आयकतात आनी एका अनवळखीचो आवाजाक ती पाल दिवची नात. बायबलींत सगल्या दादले आनी अस्तऱ्यो देवाक आयकतलीं, देवान सांगलें आनी कोत्तेलीं आनी देवाक सांगलें आनी ती कोत्तालीं. आतां लोकांक आतवें दिसता तुवें म्हणटोस की देव तुजे लागीं उलयता म्हूण. दर पावटी तूं हो पुस्तक उगडटाय देव तुजे लागीं उलयता. वो फकत एक पुस्तक न्हय, हें देवाचें उतर. जेजू उतर देवाचें जो संवसारांत मनशां मदें जियोंक आयलो तो उतर देवाचें. तर दर एक पावट हांव हें वाचतां तो एक खेरीत निरोप म्हाका आनी तो तसो घेवंक जाय. कोडयेक तुवें तुजें बायबल वाचप मातशें दुसरें करूंक जाय. न्हय फकत 3-4 हावेसर वाचून आनी तुजें काम सोंपोवन आनी शाबासकी जोडूंक. पूण देवा कडच्यान आयकोंक. जावं तुजें सवें तूं मानताय तशें, जो सोत मानता ताका सगळ्यो वस्तू शक्य आसतात. तर तो मरणांतलो जिवो जालो. मारयेक आपल्या शिसांक सांगूंक पाठयलें आनी तांणी तें सोत मानूंक ना. हाचे उपरांत ताचे भितरले 2 जाण एका गांवांत दुसरें एक रूप घेवन तो तांकां दिश्टी पडलो आनी येवन हेरांक सांगलें पूण हाचेंय तांणी सोत मानलें ना. आतां पळयात वर्स 14. थंय कवतेलें ताची चिंतना सोत मानिना ताचें सवें कितें ती. शेकी 11 जाण जेवता आसतना तांकां तो दिश्टी पडलो आनी तांणी तांकां बेश्टायलें आनी दूख दाखयलें. तांणी सोत मानलें ना देखून आनी ताचें निबोर काळजांक. कित्याक तांणी सोत मानलें ना ताचें जाणा तांकां पळयलोलो आनी ताका बारीकसायेन देखलो तो पुनर्जिवंत
जातोच तर जेजून तांकां काडोक आनी खोटकायेन बेश्टायलें तांच्या अनुभवार्थाक तर सगळ्यांच प्रवचन उमेदीवंत न्हय. तिमोथ म्हणटा केन्नाय शर्माव जे आयकतात आमकां धोमकी दितात, शिटकायतात, सुदारतात आनी बॉल दितात. तर उतो जे तूं आयकता तें उत्तेजन दिवपाचें आसूंक नाका. जर तितलेंच तुका मेवत जाल्यार तूं फकत गोडखान्याचेर जियेताय. तर आयज हांव तुका धोमकी दितां तुज्या अनभावार्थाक आनी म्हणटा तूं तर ल्हान भुरग्या परी सोत मानिना जाल्यार तितलें कांयच सजमोना जाल्यार पासून आनी जाल्यार एक दाखोवन आजून पासून पोलें नासतना जर तूं सोत मानिना जें जेजून म्हटलां जाल्यार तो तुका तुज्या जिवितान कितें करूंक येवजिता तें तो करी सारको ना. ही न्हू एक वस्त जी आनी कोणाच्यान तुका करूं येता ती. तुका शामाय कडल्यान थोडो भावात मेवला तो पुरतो न्हय. तुवें तुजो खूद भावात धरूंक जाय तुजे चालीन आनी सोरी कोतीन देवा थंय. आतां तूं जाणय आमी बायबलीन भावार्थ हें उतर आयकत आनी सोत मांडप आनी म्हाका उर्बा आयली पळोवंक तातूंत कसलो अंतर आसा पळय तो. आनी खरेंच दोनी दुशी करूंक चड कठीण पूण आयज तुमचे लागीं उलयता म्हणटच हांव हें परी सांगता. हांव सोत मानता की भावात एक देणगी जी देवान आमकां दिल्या. दर एका मनशाक भावात ताचें देणें दिलां. जर तुका भावात नासलो तूं सकाळीं उठपाचो नासलोय. तूं कित्याचेर भावात देंवताय तें पळय. दर मनशाक भावात दिला पूण दर मनीस देवाचेर भावात दवरिना. थोडो लोक ताचो भावात संवसाराचेर दवरता, ती आपल्या दुडवांचेर दवरतात, ती आपल्या नांवाचेर आपलो भावात दवरतात, आपल्या बँकाचेर ती दवरतात आनी असल्यो वस्तू. दर मनशाक भावार्थ आसा, तुकाय भावार्थ आसा पूण त्या बद्दल तूं कितें कोत्ता हें पळोवंक जाय. भावात कसल्याच उपयोगाचो न्हय तूं तो उक्तापो करिनाय. ती एक शक्ती जी तुज्या उर्बेंत ओगी आसा. एक देणें जें देवान तुका दिला जाचो तूं कसलोच फायदो ना तूं मेकलो करिना तर. म्हाका दिसता तीन चड व्हडल्यो वाटो आमचो भावात मेकलो करतात त्यो मागण्यान, उतरान आनी कन्नींत. जेन्ना आमी म्हणटा भावार्थाचें मागणें आमी देवाशी येता ताच्या उतरार पातयेवन आनी म्हणून तुवें म्हटलें माग आनी मेवतलें आनी तुजी खुशालकाय पूर्ण जातली. तुवें म्हटलां तुका ना कित्याक तुवें मागोंक ना. तर बापा जेजूच्या नांवान हांव तुका तुज्या उतरा पोरमोने मागता कितेंय तें जावं. आनी मागीर तें जाल्या उपरांत गरोज तुवें इतलेंच म्हणूंक हांव सोत मानता की म्हाका जाबाब मेवलो म्हूण आनी हांव तें पळयतलीं. भावात एक देणें देवाचें तें एक बोल तुज्या उर्बेन पूण म्हाका दिसता तें चड सोत मानता तूं विचून काडटाय आनी म्हाका दिसता तसो तुजो भावात मेकलो जाता. तर हे दोनूय चड म्हत्वाचे ताणें दोगांयनी बरोबर वाळूंक जाय. सोत मानप ग्रीक भाशेन ताचो अर्थ जाता फोर्सार करप, कित्याक मोरवासो वो पातयेवन रावप. म्हाका हें आवडटा. ताचो सोंपो अर्थ कोबलात करप, कोबलातीन रावप. जर कोणूय दोग संवसारांत कोबलातीन आसप बरें. जर कोणूय दोगां जाणां कोबलातीन करीत, कोबलातीन जियेत, सांगातान सगल्याचेर आनी कित्याचेरूय कोबलात करीत, न्हय फकत सुमानभर झगडोंक आनी ताचेर मिलाक जाय म्हूण तुज्या पास्टराच्यो चाड्यो 6 म्हयने सांगप आनी जेन्ना तुका दोतोराचो वायट रिपोर्ट मेवता वचोन ताका मागोवन ताचेर हात दवरूंक मिलाग्र जावंक. पूण जर कोणूय दोग संवसारांत कोबलात करीत एकवटान रावत कितें तें जावं तांणी कितेंय मागल्यार दोनयान म्हटल्यार हांव तें कोत्तलों. बरें. जर आमकां तसलें बॉल मेवता एका मनशा सवें कोबलात करून आमकां कितें मेवचें ना जायत जरी आमी कोबलात करीत बाप, पूत आनी पवित्र आत्म्या लागीं. चलात देवा सवें कोबलात करात. बरें वय ना तसलें न्हय. तुज्या दोकलेंतले भायर उडय. सगलें चिंतून थाऱ्यार घालूंक सोदी नाका.
तू नकलो जे तू चिंताय तू जाणोय म्हूण वय तू नकलो. मुन्यो 3:5 म्हणटात तुज्या खूड सोजमोने परमोने शिको नाका. तू सोजमोताय तसो शिको नाका. देवाचेर भावात दवर तुज्या सगळ्या काळजांत आनी मनांत कितें तू चिंताय ताचेर चोत्राय दवर. सोत मानप एक निर्णय तू घेताय. तू कसले वस्तू सवय कितें चिंतलोय पळय ते, तू कशें पळयतले ते, कितें चिंतलोय पळय ते, तुजे विचार कितें आसतले पळय ते, तुज्यान भोंव येता तुजें पुरें जिवीत चिंतांनी सारून. बरें तूं जाणें म्हजे कडेन कांय देंग्यो ना. हांव कांच न्हय. हांव नकलो पासून हांगा कित्याक आसा ती. आनी फायदो ना कितल्याय लोकांक तोजबीत करून म्हटल्यार ना बाय देव तुजो मोग कोत्ता तुका देणे आसात. जायत्याच लोकांत आमी आमचेच व्हड दुस्मान. त्योंचार खरीपणी आमचें जिवीत चलोय ना पूण आमी देवा सवय कबलातीन चलोना. तो म्हणटा हांव तुका केदीन सोडचो ना आनी सोडचो ना तर हांव परवा करिना कशें दिसल्यार देव म्हज्या सांगाता आसा. आनी गरज ना हांवें खंयसरी बसोनूच रावंक. देव तुका मेवला. कितलो बेश्टोच वेल पिडेर. चोर तुका मेलच्याक तूं रावताय. देंवचार गोदये खात्रेन तुका मेवत पूण न्हय देव. आतां जायते पावटी म्हाका देवा कडच्यान निरोप मेवतात पूण जायते पावटी हांव 2 दिसा मागणें कोत्तां. देवा कडल्यान 5 वर्सां जालीं कांयच आयकोंक ना. तुजा न्हय कांय एक नवें न्हय. जशें तुजा न्हय देव आलींच कितें म्हणटा काय येचोड न्हय. बरें तो तूं कितें कोत्ताय निमानी वस्तू म्हाका सांगल्या ती. विश्वासी राव. लोकांक आदार दी. आशिर्वाद दी. इवांजेल पोरगोट. देवाचो मोग कर. आमी त्या लागशिल्ल्या जाग्यान चड आसात आनी तुजा न्हय बरें तुजा न्हय सगळींच उलयतात देवाशी आसोंक आनी जायते पावटी आमी अशें कोत्तात आनी सोबीत दिसता पूण तुवें तुजो भावात ताचेर दवरूंक फावो ना. कितलीं वर्सां हांवें सेरमांव सांगलें लोकांन म्हजें कालीज उक्तें केलें पूण देंवचार म्हणटालो तें तितलें बरें न्हय. ताच्यान तें बरी म्हाका आनी करीन येजो. ताच्यान तें बरी म्हाका आनी करीन येजो. कित्याक पवित्र आत्म्या म्हज्या सांगाता आसा. ही आसा म्हजी गवायकी. हांव पवित्र आत्म्या परमोणें चलता न्हय म्हाका दिसता तशें. तूं सोत कितें मानताय. तूं सोत मानताय की तुजो फुडार सोदांच तुज्या फाटल्या जिवितान आटापलेलो आसा. तूं जाणें म्हजी सुरवात बरी जावंक ना पूण म्हजो शेवट बरो जातलो. कितें घडलां ताचे विशीं म्हज्यान कांयच करीन येजो पूण कितें उरलां त्या विशीं म्हज्यान जायतें करूं येता. देवा थंय कबलातीन चलात. तो म्हणटा तुज्या जिविताक बरो प्लॅन आसा म्हूण. ताचे थंय कबलात कर. सोत मान आनी सोत मानल्यार तुका मेवतलें. मॅथेव मार्कू लूक आनी जुआंव हे 4 एवेंजल. आतां हे चड उमेद हाडपाचें देखून आयकात. मॅथेव मार्कू आनी लूक तोर एक तांतलो बरोवपी सोत मानता हे उतर उजार कोत्तात 9 वा 10 पावटी. पूण जुआंच्या पुस्तकान तो सोत मानता हे उतर 90 आनी 9 पावटी उजार कोत्ता. आतां तुका कितें मेवतलें सवकास वचोया. जुआन अशें म्हटलें हांव तो शीस जाचो जेजू मोग कोत्ता. तो सदां जेजू येता थंयसर बरोच लागीं आसतालो. तो थंयच आसो. आनी खरेपणी तांणी त्या दुसऱ्या शिसांक म्हटलें हांव तो शीस जेजू मोग. जितलो लागीं तूं देवाशी येताय तितलेंच सोंपें जातलें तुका सोत मानूंक तो आपल्या उतरान कितें म्हणटा तें. देखून काल राती हांवें म्हटलें तुका प्रकाशवाणी जावंक जाय की देव तुजो कितलो मोग कोत्ता तो आनी तो मोग घेवंक जाय. पळय नाय तूं जुआंव सारकोच गुल जालो. बायबल म्हणटा तो जेवणाचेर जेजूच्या व्हड्यार तें कोण आसलो तुजा न्हय. ते वेगळे जेवले उपरांत थंय उशी आसली आनी ते अशें आड पडो आनी जुआंव जेजूशी बरोच लागीं असो आसो. न्ही हांव कितलो खुशी तूं म्हजो मोग कोत्ताय म्हूण. आतां पेद्रू दुसऱ्या वोद्यान व्हडल्या तोनाचो पेद्रू
तो थांबोन आसतना उलोयतालो आपल्याक कितलो देवाचो मोग आसा तो. हांव तशेंच केदींच करचो ना. हांव नकलो कोण तुका नेगार वचत तो, पूण तो हांव न्हय हांव, कित्याक हांव तुजो मोग कोत्तां. तो देवाक कितें दिवंक तोजवीत कोत्तालो, हांव कितें घेवपान तोजवीत कोत्तालो. आतां तूं जाणय पेद्रूक सारको ठिकाणार हाडलो आनी हांव जायतीच पेद्रू भाशेन म्हाका पेद्रू आवडटा. म्हाका बरें दिसता पळोवंक की देवाच्यान पेद्रूक उजार करूं येता म्हूण. पूण ह्या फाटल्या वर्सांनी म्हज्या जिवितान हांव हेंवूय शिकल्या जुआंव पोरी आनीकूय जावच्याक न्हय पेद्रू पोरी. पूण सोयरी गोट गरजेची. हांव देवाचो मोग मेळोंक कितें कोत्ता तें न्हय, पूण ताचो मोग घेवप आनी उपरांत हांव कोत्ता तें सगळें करूंक, कित्याक तो म्हजो मोग कोत्ता. चड म्हत्वाचें हे हेतू सारकें आसूंक. हांव तुका सांगता, तूं जेजूच्या मोगान पिसो जातोच म्हणजे तूं फकत कोत्ता ताचो मोग. तूं कितें बोलतेंच करूंक लागता. म्हणजे आत्व्योच वस्तू. हांवें एक लिस्ट केला आत्व्योच वस्तूच्यो ज्यो हांवें केल्यात फकत म्हाका देवाचो मोग आसा म्हूण. हांव एक खालती गोरकान जालें. आत्वेंच म्हाका अजुनूय आवडना आनी कोणें म्हाका कितें कोर म्हूण सांगलेलें म्हूण. बायबल म्हणटा देवाचो मोग आमचेर ताबो दवरता. बायबल म्हणटा देवाचो मोग आमचेर ताबो दवरता. जेन्ना आमी देवाचो मोग करतात, कित्याक तो जाणो तो आमचो मोग कोत्ता म्हूण. पोले जर तूं घुस्मटाय सुवातांचेर ताबो दवरूंक एका 25 दिसाचे गुन्यांची यात्रा करिनाका आनी देवाक आनी 10 भासोन्यो दिनाका, कित्याक तूं कितलेंय बरें जातलें तें तुका खात्री ना. फकत तुज्या बोगसोन्याक माग. तूं घे आनी उपरांत ताचे विशीं आनीकूय शीक. तुज्या आनीकूय मोगान पड. ताचो मोग कर, ताका नोमान कर आनी वेगीच तूं वायट वस्तू करूंक जायच्यो नात, कित्याक तुका ताचेर ताबो आसतलो, कित्याक तुका देवाचो मोग आसा. कोण पूण म्हजें आयकता? म्हाकाच खबर ना दिसा कितले पावटी देवाक सांगता हांव ताचो मोग कोत्ता म्हूण. रातचो उठ आनी म्हूण देवा तुजो मोग कोत्ता. पयलीं वच सकाळीं देवा तुजो मोग कोत्ता. उठ आनी बाजेर थान देवा तुजो मोग कोत्ता, मोग कोत्ता, मोग कोत्ता, मोग कोत्ता, मोग कोत्ता, मोग कोत्ता, मोग कोत्ता. म्हजो मोग कोत्ताय म्हूण हांव उपकार आयटयता दोनया. हांव मी ताचो मोग कोत्ता कित्याक पयलो ताणें आमचो केलो. हांवें थोड्यो आत्व्योच वस्तू केल्यात. हांव इतली पासून पावल्या जुंय हांव म्हणटा हांव चुकली देवाक चिंती नासतना हांवें केलां म्हूण वायट. आत्वेंच. आतां हांव वस्तू करता त्यो आत्व्योच. हांवें म्हज्या शॉपिंगाचे दुडू दिवन काडले. म्हजो धावो वांटो दितो शॉपिंगाचे पयशे दिले. म्हजो आवडीचो विस्तीद हांवें म्हज्या दुस्माना खातीर मागणें केलें आनी तांकां देणगी दिल्यात. तें आत्वेंच. तुमकां कितले जाणांक निरोप मेळलो? देवाच्या मोगाक लागून हांवें म्हजें तोंड बोंद दवरलें आनी भाशे निमाण्या उतराक दवरूंक ना. पूण तेन्ना हांव जेजू मोग करी तशीच जाली. म्हाका पळय, देवाचो मोग करप म्हणजे हें देवाची सेवा करप म्हणजे तुज्या जिविताच्या दर एका भागान ताका आडूंक, ताका आड तुज्या तोंडान, ताका आड तुज्या चिंतनांनी, ताका आड तुज्या घरान, ताका आड तुज्या दुडवांनी. रोमकारान 15:13 हो एक ग्रांथ जो म्हाका चड म्हत्वाचो. थंय म्हटलां, बोरवासो दिता तो देव तुमच्या भावार्थान तुमकां आनंदान आनी शांतीन भरूं. पवित्र आत्म्याच्या बोलान तुमचो भोरवासो ओदीक ओदीक वाडत वचो. तुमचो भोरवासो वाडोन भोरोन वतसोर.
तुझा न्हय जो बाग म्हाका वेगांतांतलो मेवता तो आमकां आनंद आनी शांती आसा सोत मानपान. तुझा न्हय घडयेक तुमकां एक परिस्थिती आसत जुंय तूं फकत चिंता हांव नकळो कितें करचें तें, फकत देवाचेर विस्वास दवर. आनी तुझा न्हय जितलो तूं देवाशी लागीं वेता तितलो आनीक वेल तूं ताच्या सांगाता सारता, तितलो आनीक तूं संवसारांत सारता, तितलें सोंपें जाता ताच्यो सगळ्यो भासोन्यो सोत मानूंक आनी सगळें जें तो म्हणटा ताका तुज्या प्लॅना बरोबर ताचे विशीं. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटा. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजान आदार दिलो म्हूण सांगाता. आमी बुकेलांक जेवण दिता, गरिबांक न्हेसोन दिता आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगडटा. आमकां मेळात वो भेट दियात. JMMindia.org आयजूच तुमच्या मागण्यांची विनंती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारांत परगट